नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनात येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मंगळारा पुजा नायकाक दिवचल पुलिसांनी केली अटक। बुधवारा दिवचलच्या पयलो वर्ग न्यायालयान केल्या हजर तपास सुरू। मडगावच्या कुणाल रायकराचे अपहरण करपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात आरोपींक सोदपाक मडगाव पुलिसेक अपेस एक सप्तक जावन लेगीत पुलिशेन आजून घडणुकेचो लावंक ना छडो। हिंदू संघटनेन म्हापशेंतल्या बेकायदेशीर तूप कारखान्याचेर घातली दाड। गायांचो कत्तल करून मांसाचो उपेग करतात तुपान हिंदू संघटनेचो आरोप। दिवाळीच्या फाटभुंयेर बाजारपेठो फुल्ल्यो। वेगवेगळे आकाश दिवे, लायट, सजावटीचे सामान बाजारांत उपलब्ध। खरेदीक लोकांची गर्दी। पंचावन्नाव्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवा खातीर तयारी सुरू। 20 ते 28 नोव्हेंबराक जातलो फिल्म महोत्सव। अंदू वर्साची इफ्फीची सजावट 99% पर्यावरण पूरक। डेकोरेटर सिद्धेश देसायाची माहिती। सरकाराची डेपॉझिट रिफंड येवजण हो आनी एक घोटाळो आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकराचो आरोप। आता खबरो विस्तारांत। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजा नायकाक मंगळारा राती दिवचल पुलिशेन अटक केली। अटक केल्या उपरांत बुधवारा सकाळी दिवचल पुलिशेन पुजा हिका कोर्टांत हाजर केल्ली। तपास सुरू आसा। गोंयभर खवदळ घातिल्ल्या जॉब स्कॅम प्रकरणात आता वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा। ह्या प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पुजा नायक हिची फोंडेंच्या न्यायालयात जामिनाचेर सुटका करून तिका थाकाय मेळिल्ली आसतनाच आता दिवचल पुलिशेन पुजा नायक हिका एका प्रकरणात अटक केल्या। मंगळारा फोंडेंच्या न्यायालयान पुजा नायक हिची जामिनाचेर सुटका केल्या। सुटका जातकीच दिवचल पुलिशेन पुजा नायक हिका ताब्यात घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडून तिका रितसर अटक केल्या। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जॉब दिता अशें सांगून पुजा नायक हे बायलेन 2 लाख रुपयांची टोपी घातल्या अशी कागाळ एका तरणाट्यान दिवचल पुलिशेन दिल्ली आसा। हेच कागाळीचे फाटभुंयेर दिवचल पुलिशेन पुजा नायक हिका अटक केल्ली आसा। ह्या प्रकरणात आनीक कोण घुसपाल्यात काय ना ते चौकशी केल्या उपरांत स्पश्ट जातले। मात जॉब स्कॅम प्रकरणाची पाळा दिवचले मेरेन पाविल्ल्याचे स्पश्ट जाता। आता पळोवचें पडटलें पुजा नायक चौकशे वेळार कितें म्हायती उघड करता ते। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाचे अपहरण करपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात आरोपींक सोदपाक मडगाव पुलिसेक अपेस आयला। फाटल्या बुधवारा ही घडणूक घडिल्ली, मात आता एक सप्तक जावन गेलो तरी आरोपींचो सोद लागूंक ना। अजूनय ह्या प्रकरणाचो मडगाव पुलीस तपास करतात। फाटल्या बुधवारा म्हळ्यार 23 ऑक्टोबराक मडगावचो बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका 3 जाणांनी पिस्तूल दाखोवन धमकावपाचो यत्न केल्लो। सकाळ फुडें घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। कुणाल रायकर आपल्या भुरग्यांक फाटल्या बुधवारा सकाळी स्कुलात सोडून घरा वतालो तेन्ना वाटेर 3 अनवळखी मनशांनी ताची गाडी आडायल्ली। दुबावितांनी रायकराक पिस्तूल दाखोवन ताका धमकावन ताचें अपहरण करपाचो यत्न केल्लो, पूण ताचे मदीं झगडी जाल्ल्यान थळावे लोक थंय रोखडे एकठांय जाल्ल्यान त्या तिगूय दुबावितांनी थंयच्यान पळ काडिल्लो। तेन्नाच्यान पुलीस त्या तिगूय दुबावितांच्या मागार आशिल्ले। मात हे घडणुकेक आता एक सप्तक जायत आयलो तरी आजून मेरेन कुणाल रायकराचे अपहरण करपाचे यत्न केल्ल्या दुबावितांक धरपाक मडगाव पुलिशेक येस येवंक ना। गेल्ल्या शुक्रारा म्हणजे 23 ऑक्टोबराक सकाळी फुडें 7:45 सुमार आख्या पांडकोपेल हांगा एक थरार नाट्य घडलें। म्हणजे एक असफल प्रयत्न जालो किडनॅपिंगाचो। 3 जाण जे मनीस आयले आनी तांणी मडगांवचे एक बिझनेसमॅन कुणाल रायकर हाका गन पॉयंटाचेर किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो। ताजे गन जे मॅगझीन आशिल्ले ते पडले आनी तांणी थंयच्यान मागीर लोकांनी बोवाळ करपी पळ काडलो। पूण ताजे नंतर मडगांव पुलीस थंय पावले, तांणी पंचनामा सुरू केलो। पूण आज एक आठवडो जाता
मडगांव पुलिसाक फेलियर आयिल्लें आसा, म्हणजे तांकां ह्या किडनॅपराक सोदपाक म्हणजे अपयश आयिल्लें आसा. आनीक अजून पर्यंत तांकां ती गाडी खंयची जी वापरिल्ली मारुती ओमनी व्हायट कलर ती बी सोदपाक अपयश आयिल्लें आसा. ताजे नंतर मडगांव पुलीस कुणाल रायकरान सांगलें की रुबेन वेर्णेकार हाजे कडल्यान आपल्याक थ्रेट आसपाक शकता, आनी मडगांव पुलिसान रुबेन वेर्णेकार हाका आपयलो, ताजी चवकशी केली. ताजे नंतर तो एंटिसिपेटरी बेलीक गेलो, एंटिसिपेटरी बेल भायर पडली. ताकाय धरपाक अजून पर्यंत शकले ना. मेन म्हणजे आज रुबेन वेर्णेकारान 10:30 सुमार प्रेस कॉन्फरन्स दवरली आसा, पूण रुबेन वेर्णेकारान जे पुलिसांनी अपोज केल्लो ताजी बेलीक आनी ताजी कोर्टान ताजी बेली भायर मारिल्ली, ताजे नंतर रुबेन वेर्णेकाराक आज पर्यंत धरपाक शकलो ना. आतां असो प्रश्न येता की हाजे पयलीं एक मडगांव पुलिसांत प्रकरण जाल्लें आसा, तें म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटीचो एक क्लार्क योगेश शेटकर, आनी हाणें मडगांव म्युनिसिपालिटीचे 17 लाख घेवन हो गायब जाल्लो आसा. आनी फाटले 4 म्हयने मडगांव पुलीस ताका सोदतात. मडगांव पुलिसांक 4 म्हयने जाले योगेश शेटकर म्हणटा तो मेळना. आनी आतां अशें दिसून येता की योगेश शेटकरा भशेनूय हेंय जे कुणाल रायकराचें जें प्रकरण आसा किडनॅपिंगाचें तेंय बी तशेंच जातलें काय म्हणून प्रश्न पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कोलकर्णीकर. हिंदू संघटनेन म्हापशा वाठारांतल्या बेकायदेशीर तूप कारखान्याचेर धाड घातली. ह्या कारखान्यांनी बेकायदेशीर रितीन गायांची कत्तल करून गायीच्या मांसाचो उपेग तूप तयार करपाक करतात असो आरोप हिंदू संघटनेन केला. ताचे कडेन गायांची हत्या करपी हत्यारां लेगीत सापडल्यात अशें तांचें म्हणणें. ह्या विशीं म्हापसा पुलीस स्टेशनांत कागाळ नोंद केल्या उपरांत म्हापसा पुलिसेन घडणूक थळार वचून दोगा दुबावितांक अटक करून तुपाचे कंटेनर जप्त केले. फुडलो तपास सुरू आसा. हांगाचे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी, प्लस हांगाचे व्हिडिओ मेळ्ळे, फोटो मेळ्ळे, ती शिजयता तेय व्हिडिओ मेळ्ळे, आनी हत्याराचे फोटो मेळ्ळे, आनी डब्यांचे फोटो मेळ्ळे. आमकां जेन्ना कळ्ळें तर आमी सगळे येयले हांगा, जे लोकलूय आहा, बोडगेश्वराक पांयां पडले. अशें केन्ना जावपाक ना, जे बंद करा म्हणून तुज्या पांया कडेन जे कितें घडटा ते पांयां पडोन आमी हांगा येयले. जाल्यार पळयत जाल्यार थंय आमकां पयलीं डबे मेळ्ळे तुपाचे, जे शिजयल्ले गायचे कातीचे. तेज्या उपरांत मेळ्ळें आमकां हत्यारां. भितर वचत जाल्यार पळयत जाल्यार ते जे शिजयल्ले जे गायेचें मांस आहा पळय ते सुकलेले मांस 3-4 फोडले मेळ्ळ्यो, डब्यान भरलेले मेळ्ळे. मागीर मेळ्ळी ती आमकां हत्यारां, येदे व्हडले चॉपर, एक व्हडलो दांडो मेळ्ळो, कळ्ळें न्हू. आनी मागीर येत जाल्यार भायर येत जाल्यार पळयत जाल्यार कायला म्हणजे कन्फर्म हांगा इल्लिगल कितें तरी चलता. पयलीं कात पयलीं शिजयता खंय तेजे दाट करून तेजेर मागीर तूप तयार जाता. आनी हें घी डालडा म्हणून प्युअर घी म्हणून बाजारांत सप्लाय जाता. बाजारांचो सण आहा दिवाळीचो, हितून दिवाळीचे लाडू जावं कितें खंयचे जी मिठाई आहा जावं आनी कसले खाद्य पदार्थ आहा हितून हे मिक्स जाता. आनी प्लस आमचे दिवे जे पेटयता घी, प्युअर घी, ते हे मार्केटान सप्लाय जावन ते आपली पोटां भरता हांगा इल्लिगल कामां करून. सो अशें हेज्या मुखार गोंयांत जावचें ना. काव फॅटाचो जो घी आसता ते थंयसर तयार करतात. आनी जी गोरवांची जी हाडां बीन आसा ती सुद्दां आमकां थंयसर मेळा. म्हणल्यार खंय ना खंय तरी ते गोरवांक थंय मारता, गोरवांची घी करता आनी गोरवांच्या हाडांत एशीज जे आसता ते मागीर बर्न करपाक म्हणजे तेंचे जे फ्युअल आसता तेका ते यूज करता. आयज जेन्ना आमी रेड केली थंयसर तेन्ना आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां थंयसर 18 डबे मेळ्ळे घीचे. एक जो घीचो डबो आसता तो म्हणल्यार एक डबो घीचो तो 15 किलोचो, तो तयार करपाक कमीत कमी 2-3 गोरवां अशी लागता. तशे ते 18 डबे आसले. सो इमॅजीन करूं शकता तुमी कितले आसले, ती 45-50 अशी कितली गोरवांचे ते फॅट आसा. मागीर आमकां थंयसर 4-5 कडे अशी पायल्स मेळ्ळी. कसली एशीज जे आसता पळय म्हणल्यार हाडां जी आसता तेंचे पायल्स मेळ्ळे अशे. आनी थंयसर एक व्हडली चूल आसली, त्या चुलेन टोटल सगळे जे गोरवांची जी हाडां आसता ती आसली. आनी त्या चुले वयर एक कढई आसली, त्या कढईन सुद्दां काव फॅट आसले. सेम जे घी त्या डब्यांनी आसले न्ही तेच सेम त्या कढईन आसले. सो हे पळोवन अशें कळटा की ते जे कढईन ते फॅट करताले आनी मागीर ते डब्यान घालताले. आनी तांकां जो फ्यूल जो आसतालो त्याच गोरवांची हाडां यूज करताले ते फ्युलाक. आनी मागीर सायडीक सुद्दां ते आपले घराचें जे सुद्दां उदक बीन तापोवपाक ते सुद्दां ते एशीस यूज करतात ते. आनी ते जे मागीर बर्न केले जे आसा ते सायडीक तेंचो जो परिसर आसलो ते तेंच्यांनी फूल त्या जंगलान थंयसर तो अशें राख करून उरयला. आनी आमकां एक कडेन अशें फूल गायचे जे तोंड आसता तेचे हाड अशे वयले 2 हाड फुडें अशे आनी दांत सुद्दां मेळ्ळे. गोंयांत जावपी 55व्या आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी खातीर तयारी नेटान सुरू आसा. हो फिल्म महोत्सव 20 ते 28 नोव्हेंबर मेरेन आसतलो. इफ्फी महोत्सवा वेळार लागपी सजावट 99% पर्यावरण पूरक तयार करपाचे यत्न करतात अशें डेकोरेटर सिद्धेश देसाय हांणी सांगलें.
तयारी आमची बरी जोरान चल्ल्या. म्हणजे आमचो अंदू टार्गेट आसा 16-17 तारखेर म्हणल्यार आमी सगळेंच अख्खे आमकां जे गोंयभरान खंय खंय जबाबदारी दिल्या ती 17 तारीख म्हणल्यार पूर्ण करून आमी भायर सरूंक सोदता. हांगा मागीर 1-2 दीस आमचें कितें लायटिंगेचें जावं कितें फिनिशींग बीन आसतलें पळय तें तितल्याच खातीर. बाकी आमचें जोरान काम चालू आसा. आनी थीम जर तुमी म्हणली जाल्यार थीम अंदू एक कॉन्सेप्ट दिल्लो ESGन त्या कॉन्सेप्टाचेर मागीर आमी डिझायनींग केलां सगळें, कळ्ळें न्हय. पूण ह्या वर्साचें विशेश सांगपाचें म्हटल्यार आमी ह्या वर्सा सगळें इको फ्रेंडली करता. फ्लॅक्स तुमकां ह्या वर्सा खंयच मेळचो ना. आमी फ्लॅक्साचें काम खंयच करचें ना. अंदू पेंटींग, क्लॉथ प्रिंटींग, मागीर जूट म्हणून आसतलें ताजेर आमचें सगळें. आनी आमची ह्या वर्सा कोलम्स थीम आसा, म्हणजे पूर्ण देशाभरान पळय रांगोळीज बिंगोळीज घालता पळय न्ही तेजेर आमी थीम केल्या. आनी इतलें आमी हें केलां की आमी ह्या वर्सा इको फ्रेंडली म्हणजे 99% आमी इको फ्रेंडली करतलेच. एक खंयसर 1% बीन तुका कित्याक मेळटलो पावसाची संभावना सांगूंक शकना म्हणून ज्या जाग्याचेर आमकां फ्लॅक्स यूज करचो पडटलो थंय करतलेच. पूण आमी तो 1 किंवा 2% नाल्यार आमी आमचो अंदू विशय तसो आसा. तुमी आतां सुद्दां पळोवंक शकता आमी सगळें क्लॉथ प्रिंटिंगाचेर केलां. आनी बेगीन जर तुमी म्हणटा काम स्टार्ट केलां तें म्हाका मेळच्या पयलीं एक प्रश्न केलो इतले बेगीन कित्याक काय म्हणून. फ्लॅक्साक टायम लागता, कपड्याक टायम लागता, कितें तो सादारण मनशाक सुद्दां कळटलो. म्हणून ते कपड्याचेर काम करता आनी इको फ्रेंडली म्हणून आमकां बेगीन स्टार्ट करचें पडटा. ताका वेळ भरपूर लागता, कळ्ळें न्हय. हय बेगीनूच सोंपयतले आमी. टार्गेटून आमी अशी धरलेली आसा की बेगीन सोंपोवपाचें. फक्त एक योगायोगान देवान आनी पावसान साथ दिल्या पुरो बरो आमी तेज्याकून बेगीन टार्गेट आमची करपाची. सरकाराची डेपॉझिट रिफंड येवजण हो आनी एक घोटाळो आशिल्ल्याचो आरोप आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केला. पळयात पुराय बातमी. डेपॉझिट रिफंड येवजण ही बाटल्या खातीर आसा. एका दऱ्यान दुकानांतल्यान तुमी उदकाची, तेलाची वा दुधाची बाटली घेतली जाल्यार ती विकत घेतना तुमकां ताचेर वेगळो डेपॉझिटूय फारीक करचें पडटलें. तशेंच त्या बाटलीचेर खंय तुमकां वेगळो GST फारीक करचो पडटलो अशें अमित पालेकर सांगता. उपरांत ही बॉटल घेवपी कंपनी ती परत दिवन तुमकां तें डेपॉझिट परत मेळटलें. सरकार हे खातीर एक कंपनी गोंयांत हाडटा आनी ही कंपनी 400 सुवातीचेर कलेक्शन सेंटर उबारतली. ते सुवातीचेर वचोन तुमची ती बाटली दिवन तुमचें डेपॉझिट परत घेवं येता. पूण ते बाटलीच्या डेपॉझिटा वेळार तो जो GST फारीक करतले तो तुमकां परत मेळटलो हाची गॅरंटी ना अशेंय तांचें म्हणणें. One of the biggest scams of Goa government, ते बी गार्बेजांतल्यान which is going to affect every Goan, प्रत्येक गोंयकाराक जे अफेक्ट करतले ते सरकारान कशे मागीलदारान भितर हाडला ते जर 12 ऑगस्टाचे गॅझेट पळयत जाल्यार दिसून येतले. 12 ऑगस्टाक एक नवो कायदो अस्तित्वात हाडटा अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ. इट इज कॉल्ड डेपॉझिट रिफंड स्कीम. आता सरकार या बाटलेचेर एक डेपॉझिट लायतलो. 5 ते 10 रुपये आसतले अशें आमकां म्हायती पडला, विच इज इक्वलंट टू ही जी उदकाची बाटली धरली. आता तुमी उदक काय सगळ्यात घरच्यान 2-2 लिटर घेवन येना, एक तरी बाटली घेवचीच पडटा. ही बाटली सरसकट 20 रुपयांक पडटा 1 लिटर. या प्रत्येक बाटलेचे डेपॉझिट सरकार लायतलो 5 रुपयाचे. म्हणजे नियरली एक आज आम्ही धरले 20 रुपया जाल्यार एक कितले पर्सेंट जाले 5% 20% नियरली 20-25% हाजेर डेपॉझिट लायतलो. वो एल्युमिनियमचो कॅन हाचेर 5 ते 10 रुपया डेपॉझिट लायतलो सरकार. कारण कितें अंडर दीस डेपॉझिट रिफंड स्कीम जाका तांणी ग्लॉसी एक पिक्चर तयार करून दाखयला की हातल्यान पोल्युशन जाता. आता हे डेपॉझिट तुमकां परत कशें मेळटले? हे डेपॉझिट जर तुमकां परत मेळपाक जाय जाल्यार खंयची कंपनी मागीर येवया आमी जाल्यार एक पर्टिक्युलर कंपनीक आज ते अपॉइंट करपाचें आसा. ते एक 300-400 कलेक्शन पॉइंट्स दवरतले. थंय व्हरून तुवें ही बाटली परत दिवंक जाय. ही बाटली परत दिल्या उपरांत तुजे 5 ते 10 रुपया तुका परत येतले. पण या बाटलेचेर हांव GST भरता, या कॅनाचेर हांव GST भरता, या उदकाच्या बाटलेचेर हांव GST भरता. तो GST जेन्ना तुवें हाजेर 5,000 रुपया एड जातले ते 5,000 रुपया ते GST ताजेरूय GST आसतलो, तो म्हाका रिफंड मेळपाचो ना. मागीर ही जी बाटली आसा ती जर हांव करूंक शकलो ना जाल्यार सरकार 5 ते 10 रुपया will be richer up to 20%, 10% it may be. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
विविधता से एकता ह्या संकल्पनेंतल्यान भारत देश एकठांय आयला. मात हालीं तेंपार कांय जाण जात, धर्म, भाशा, प्रांत ह्या विशया वयल्यान लोकां मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात. अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. बुधवारा सांकळे एकता दौड कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयताले. तशेंच गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी एकता दौड कार्यावळी पार पडल्यो. पळयात. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या निमित्तान रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम पुराय देशभर आणि गोंयभर आसा. 31 डिसेंबराक सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती हो कार्यक्रम दिवाळी असल्या कारणान एक दीस आमी पयलीं करता. माननीय मोदीजी यांच्यानी देशाची एकता आणि अखंडता ही अखंड दवरपा खातीर रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम सुरवात केलो. आज देशाचे तमाम युवक आणि भुरगे हे देशाच्या एकते आणि अखंडते खातीर ही तेंची दौड आसा. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम जालो. हांव आमच्या बिचोली तालुक्यांतल्या सांखळेंतल्या कार्यक्रमान डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हांच्यानी आयोजीत केल्ल्या रन फॉर युनिटी कार्यक्रमान भुरग्यांच्या बरोबर पार्टिसिपेट जालो. म्हाका खूब उमेद आयली. भुरग्यांक देशाची एकता आणि अखंडता जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो देश विविध संस्कृती, विविध भाषा, विविध जाती, विविध धर्म हातूंतल्यान विभागलेलो जरी आसलो जाल्यार हिंदुस्तानी म्हणून एक आसा. आणि हीच मेसेज एकतेचो संदेश दिवपा खातीर ही रन फॉर युनिटी आशिल्ली. माननीय मोदीजी यांच्यानी रन फॉर युनिटी ह्या कार्यक्रम सुरू केलो आणि ह्या देशाची एकता आणि अखंडता सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या उपरांत परत एकदा देशाची एकता दवरपा खातीर तेंच्यांनी दिल्लो कॉल एकता दौड हाज्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयांत हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन हे सगळे जाण एक आसा. ही मेसेज दिवपा खातीर एकता दौड आज गोंयांत ऑर्गनायज केल्ली. हांव माननीय मोदीजीचें अभिनंदन करून एकता दौडीन गोंयभर जितके भुरगे पार्टिसिपेट जाले तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. 2 दिसां पयलीं वाघ आनी तिच्या पेट्यांचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. हो व्हिडिओ खंय 3 वर्सां पयलींचो आनी महत्वाची गजाल म्हळ्यार ते वाघ गोंयच्या मादय अभयारण्यांतले न्ही, गोंयच्या रान खात्यान स्पश्टीकरण दिलां. दुसरे वटेन सरकाराच्या कृतीचेर खर टिका करतना सरकाराक वाघांच्या संरक्षणाचे पडून गेल्ले ना असो आरोप पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान केला. पळयात. म्हादय अभयारण्यात 5 पट्टेरी वाघ आसात. हे पट्टेरी वाघ कॅमेरा ट्रॅपात दिश्टी पडिल्ल्याचो एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. देखून गोंयच्या रानांनी वाघांचें अस्तित्व आसा असो दावो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी केल्लो. मात आतां राना खात्यान एक स्पश्टीकरण जारी करून हे वाघ गोंयचे न्ही जाल्यार गोंया भायले म्हूण सांगल्यात. तशेंच हो व्हिडिओ खंय 3 वर्सां पयलींचो आशिल्ल्याचे राना खात्याचे म्हणणे. दुसरे वटेन पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान सरकाराचेर फोग काडटना सरकाराक वाघ संरक्षणाचे पडून गेल्ले ना म्हूण आरोप केला. आयकात राजेंद्र केरकार कितें म्हणटा ते. आता जो गोवा सरकारान स्टेटमेंट काढला तो काय हांवें आयकूंक ना. पूण कशें आसता न्हू ते हे म्हणूंकूच शकना कित्याक तेंच्यार कांयच त्या संदर्भातलो अभ्यासूय ना. आनी जर गेल्या म्हणजे एक 2 वर्साचे रिकॉर्ड पळयले कॅमेरा ट्रॅपाचे रिकॉर्ड जाल्यार ते तेंच्यांनी आमी जेन्ना RTIच्या अंडर म्हायती मागलेली आसा त्या वेळार तेंच्यांनी ना म्हणून सांगलेले आसा. आनी ती जे म्हणटा न्हू तेतून कांय तथ्य ना. हेच्या पयलीं आमच्या 2022 जेन्ना ती राष्ट्रीय व्याघ्र गणना जाली तेतून 5 वाघ आसा हे स्पश्ट जाल्लेले आसा. आनी एके वटेन गोवा सरकार ना म्हणून सांगता. म्हणजे कशें आसा की त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण जावचे ह्या नदरेंतल्यान कांय प्रयत्न केल्ले ते दिसना. कारण आमी पळयले की नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन जी रिकमेंडेशनां केल्ली ती रिकमेंडेशनां तेंच्यांनी अजिबात करूंक ना. आता एकूच टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी जी आसा न्हू हय त्या टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटीन भारताच्या येद्या व्हडल्या प्राधिकरणान गोवा सरकाराक काही सूचना केल्ल्यो. त्या सूचनाचे पालन करपाचे सौजन्य सुद्धा गोवा सरकारच्या वन खात्यान दाखोवंक ना. ओके. आणि जर ते म्हणटा आणि तेंच्यांनी आता वाघ म्हणटा ते वाघ केन्नाचे आसूं कितें आसूं पूण ह्या क्षेत्रान वाघ जे आसा तेंच्या अस्तित्वाचे पुरावे जे आसा ते आमकां वेळोवेळी मेळ्ळेले आसा. बरोबर. हय. सो गोंय जशे बाकीच्या राज्यांनी आपल्या स्टेटीतल्या वाघां खातीर कायदो केला तसो कायदो हाडपाची गरज आसा तुमचें म्हणणें.
हय आमचो अशें आसा की आमी जे व्याघ्र राखीव क्षेत्र जे आसा ते व्याघ्र राखीव क्षेत्र जर गोंयांत जालें जाल्यार आमचे वाघ जे आसा ते सुरक्षीत उरताले. हेच्या पयलीं सरकार जे आसा त्या सरकाराच्या लक्षान आमी हाडून दिल्ले, वन खात्याच्या लक्षान हाडून दिल्ले की बाबा वाघ आसा, 4 वाघ आसा म्हणून. ह्याच सरकारान सांगलेले ना वाघ म्हणून आमकां. आनी जेन्ना 4 वाघ मारले, तेन्ना मागीर ते सुद्धा तांकां खबर ना. ते सुद्धा आमच्या सारक्या मनशान व्हिडिओ करून ते सगळे त्यांच्या लक्षात हाडून दिवचे पडले. हांवेन फोन लायला डेप्युटी कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टाक, तांकां खबर नासली वाघ मारल्या म्हणून. ओके. जर ते काम करता न्हू थंय, हे आमचे गोवा सरकारचे वन खाते जर काम करता जाल्यार तांकां कित्याक खबर ना ह्या सगळ्या गजालीची. ओके. सो आता जे आसा कारण त्यांचे 4 वाघ मेले न्हू, मेल्या उपरांत सुद्धा तांकां खबर ना मेले म्हणून. आणि मागे तेंच्यांनी पंचनामा केला आसा. तितून जे गुन्हेगार आसा तांकां सुद्धा धरूंक ना तेंच्यांनी, केस उबी जावंक ना. सो हो जो आता त्यांनी स्टेटमेंट केला किंवा हो जो त्यांनी प्रेस नोट काढल्या ती सामकी चुकीची आसा. हांव त्या प्रेस नोटाचेर काय उलयना. तेंच्यांनी प्रेस नोट काडू किंवा न काडू, पूण ते वाघाच्या संरक्षण करपाच्या कामान प्रामाणीक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वजनमाप खात्यान राज्यात धाड घालून लेबल नाशिल्ल्या वट्ट 650 सिगरेटींची बॉक्सां जप्त केली. दक्षिण गोंयांत 490 जाल्यार उत्तर गोंयांत सुमार 157 सिगरेटींची बॉक्सां जप्त केल्ल्याचे दक्षिण गोंय वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यान सांगले. कंज्युमर कंप्लेंट ह्या विकाक आमी इम्पोर्टेड सिगरेटाचो ट्रायल केल्लो. तेतून साऊथ गोवान आमी 2 केसी बुक केला. रफली अराउंड 490 पॅकेजीस ऑफ सिगरेट्स आमी सीज केल्ले आसा. सिमिलरली नॉर्थ झोन सुद्धा 2 केसी बुक केल्ली आसा आणि 157 पॅकेजीस सीज केल्ले आसा. तुम्ही हे पॅकेजीस पळयत जाल्यार हे पॅकेजीसाचेर कांयच ना डिक्लेरेशन. नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर, month and year of import, MRP, customer care address आणि country of origin. हे सगळे सिगरेट पळयत जाल्यार हेचेर कांयच ना. आणि हे आमचे हुक्का फ्लेवर म्हणटात हेजे कस्टमर केअर एड्रेसच ना. ही मेन सिगरेट. ओके. कितली आता टोटल आहे कॉस्ट? कितल्याचो माल जप्त केला? बेसिकली एमआरपीच ना. एमआरपी ना. सो बेसिकली आम्ही जज करतले कशे चालू उरतले. ही आमची ड्रायव्ह चालूच आसतली. प्रत्येक महिन्याक आम्ही एक केसी करीत आसा इम्पोर्टेड गुड्साचेर बी. काल आम्ही एक केस बुक केल्ली आसा दामिली भितर. विदाउट डीलर लायसन्स नासतना तो रिक्षा मीटर विकतालो. तर आम्ही 8 रिक्षा मीटर सीज केल्ले आसा. काणकोणच्या पाटणे दर्याचेर बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली बांदकामां काणकोण पालिकेन मातये भरवण करपाक सुरवात केल्या. सुमार 50 बेकायदेशीर बांदकामांचेर बुलडोजर घुवणायतले. सध्या काणकोण नगरपालिकेन ही बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाक सुरवात केल्या आणि ते फाल्यां मेरेन पुराय जातले अशें काणकोण पालिकेन म्हायती दिल्या. काणकोण म्युन्सिपालिटीन एक पाटणे बिचाचेर मोठें डेमोलिशन ड्रायव्ह स्टार्ट केल्लें आसा आज. आणि हे डेमोलिशन 2 दीस चलतलें अशें आमकां म्युन्सिपालिटी कडल्यान कळटा. जी माहिती मेळ्ळा ती अशी की थॉमस पेरेरा ह्या ओनराचोच एक रिलेटीव फॅमिली मेंबर तेणें जे 2022 केस घातलेली. त्या उपरांत काणकोण म्युन्सिपालिटी एक केस चल्ली आणि काणकोण म्युन्सिपालिटी अशें डिसिजन जालें की हे इलिगल आसा डेमोलिशन करपाचें. आयज आनी फाल्यां हे 2 दीस हे डेमोलिशन चलतलें. सुमार 40 रूम आसा हांगा ते मोडपाचें काम चालू आसा. 40 रुमां बरोबर आनी 10 ते 12 अन्य स्ट्रक्चर आसा बारीक मोठे. टोटल 50 ते 52 टोटल स्ट्रक्चर मोडपाचें काम हांगा चलता. राज्य पावणावेले पत्रकारिता पुरस्कार मंगळारा जाहीर जाले. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांकां उत्कृष्ट संपादक पुरस्कार जाहीर जाला. समता आणि बंधुतेची जिवंत प्रतीके या संपादकीय लिखाणा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला.
बेरेस्तारा दिवाळी ताका लागून पुराय गोंयांतल्यो बाजारपेटी सध्या दिवाळीच्या सामानांनी फुल्ल्यात. बाजारांत वेगवेगळ्या रंगाचे आकाश दिवे, मातयेच्यो पणट्यो, लायट्स, फुलां, नरकासुराची मुखवटी तशेंच हेर सामान बाजारांत विकपा खातीर उपलब्ध जाला. हे सामान खरेदी करपाक लोकांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्या. पळयात. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात